चूड दाखोवन देवचाराक आफोवप असलो प्रकार शिरसय अणभवाक आयला। नो गार्बेज झोन अशे बरयल्ल्या बोर्डा म्हऱ्यानच कांय सभाग्यांनी कोयर हाडून वडयला। हे प्रकरण तेंचेर शेकपाचे आसा, कित्याक तर प्रकरण पुलिशेंत पावला। कोयर उडोवपाक मनाय आसा अशे बरयल्ले आसतात थंयच कोयर उडोवपाचो हो प्रकार केन्ना बंद जातलो काय? पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट। येवकार सगळ्यांक सद्या आसा शिरसय कोनशेन म्हणटा जो चर्ची कडेन वचपाक शिरसय रोड आसा त्या रोडाच्या सकयल हांव हांगा उबें आसा। कांय दिसा पयलीं हांवें ह्या वाठारांतली बातमी केल्ली की लोक हांगा हाडटा आनी गार्बेज उडयता। पंचायतीचें म्हणणें आसलें की थळावे लोक हांगासरले ही गार्बेज उडयना, तर भायले लोक हाडून हांगा गार्बेज उडयता। तशेंच आयज हांगासरल्या थळाव्यांनी तशेंच पंच वांगड्यांनी हांगा एक ट्रकाक धरिल्लो आसा जो गार्बेज हाडून हांगा डंप करतालो। तेजेर बेगीनच्या बेगीन ते आयज कारवाय करपाची आसा। तशेंच लोकांनी हांगा हाडून गार्बेज उडोवची न्हय, तशेंच हांगा लोक हाडटा आनी डेब्रीज डंप करता त्योय लोकांनी हांगा करच्यो न्हय। आयज पंचायतीन एक बरें पावल उखल्लेलें आसा। जो ट्रक आशिल्लो जो डेब्रीज डंप करपाक हांगा आयिल्लो तशेंच गार्बेज डंप करपाक आयिल्लो तेका आयज तांच्यांनी थळाव्यांनी धरिल्लो आसा आनी तेजेर आयज योग्य ते कारवाय ते करतले। तशेंच कितें फायन आसा ती फायनूय तेका मारपाची आसा। हांगर रेड हँडेड गाडी धरलेली आहा आनी लास्ट टायमाकूय हेणेन सेम अशें धाडून उडयलेलें आनी आमच्या एकल्या लोकलान धरलेली तेका आनी प्लस तेजो फोटो बिटो काडलेलो आनी सेम ड्रायव्हर आसलेलो। आतां आमी इतलेंच आमच्या मागणें आहा की हेची ही गाडी व्हरून आमी आतां पंचायतीन दवरतले आनी दुसरें म्हणजे आतां तो डंप जो उडयला पळय तेणेन तो सगळो तेणेन क्लियर करचो। कंप्लिटली तेणेन हांगालो सगळो तेणेन आहा पळय न्हू डंप तेजो आहा पळय तो सगळो तेणेन व्हरचो। तोपर्यंत गाडी सोडची ना, तोपर्यंत आमी ही गाडी रिलीज करचे ना। आता हे तुम्ही पहिला असेल फाटल्यान ही गाडी फाटल्यान तसोच हांगा कचरो उडयल्लो आहा। तसोच सकयल कॅनला कडेन सुरू करीत जाल्यार वयर बसून पयशे जाल्यार सगळ्याक कमीत कमी 30-40 गाडयो ऑलरेडी कचरो हांगा उडयल्लो आहा आनी हेच्या खातीर आमी सदांच ट्रेस करताले। पण बाय चान्स आमी हे सायडी वता आसतना आमचो एक ग्रामस्थ हांगालो उमाकांत कुंडेकर हांगा पास जाता तेन्ना तेणी गाडी पयली आनी ती गाडी तेणी हांगा हाडून दवरली आनी मागीर आमकां फोन करून सांगलें अशें अशें जालां आनी आमी सगळे ते हांगा येयले आनी तेजे पळय जाल्यार आनी आतां सांगता आपूण फर्स्ट टायमूच हांगा वता खरें म्हळ्यार आमी पयला की तेणें फर्स्ट टायम न्हू पयलीं आमच्या लोकलान तेजे फोटो बी काडलेले पयलीं आनी तेणें हांगा तो हांगाच एक कमीत कमी 25 हांगा वतलेले आहात तशेंच वयर वतलेले आहात। पण आमचो इतलो डिमांड आसा की हे सगळे तेंच्यानी हांगा क्लियर करचें म्हणून। तुका थिवी कितें तरी आसतलें थंय जर खंय तो डेव्हलपमेंट आमच्या शिरसयन नाका म्हणटा जालें आनी आयज जर पळयता जाल्यार ही तेका मागीर इन्क्वायरी केली बाबा तूं कितले फावटी आपूण म्हळ्यार खूब फाटी आयला म्हणपाक हांगा वतले आनी आपूण हांगा 5-6 फाटी वतले अशें म्हाका ते पर्सनल सांगलां तेणी आनी तेका विचारलें आनी तुजें लायसन खंयचें आहा रे जाल्यार आपलें नेपाळचें लायसन आहा म्हणटा तो ना गव्हर्मेंटाक तेणी हांगा गोंयांत तो इल्लीगल गाडी चलयता नेपाळचें लायसन घेवन चलोवपाक गोंयान ऑथॉरिटी कोणी दिली ना आरटीओक तेणी म्हापसा रजिस्ट्रेशन करपाक जाय आसलें तें करून ना गोंयान आनी अशें इल्लीगल हे जे कॉन्ट्रॅक्टर कोण येतात काम करता आनी दुसऱ्याची गार्बेज हाडटा आनी आमच्या प्रॉपर्टी आमकां एकदम वायट दिसता म्हणून आमी आयज तेका रेड हँडेडला पुलीस कॉल केला आनी एक जण एज म्हणून पंचायत मेंबर आसा आमी तेजेर इन्क्वायरी करता। पयल्या वाटेन ताणें सांगलां ताणें जागा दाखयल्या की खंय खंय गाडी उडयल्या पळय ती आमकां आतां जाय कितें की एका आमी फायन पडपाक जाय पंचायतींतल्यान गाडीचे पंचायतीक रायट आसा पंचायत फायन मारतली ताका आनी त्याच्या बरोबर ही गार्बेज जी डंप केल्ली आसा पळय तेणें सगळी कंप्लीट गार्बेज तो पात्रांवान हांगासर येवन ताणें गार्बेज कंप्लीट हांगातली व्हरपाक जाय सगळी कडली जी उडयल्या पळय ती ताणें खाली करपाक जाय अलॉंग विथ द फायन। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, समृता खणगांवकर आनी सानिका नागवेकर।